15 तारखेपयलीं लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघात कार्यालयां उक्ती करतले। तशेंच लोकसभेची तारीख जाहीर जाले उपरांत आमी पक्षाची वेंचणूक समिती निवडटले। उपरांत सर्वेच्या माध्यमांतल्यान जी नांवां फुडें येतलीं ती आमी केंद्रीय समिती कडेन धाडून दितले अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। नंबर 1 आमी प्रचार जो आसा तो प्रचार आमी ऑलमोस्ट वर्सा पयलीं सुरू केला। आता तर आमी ठरयल्लें आसा की बूथ चलो अभियान आमी 11, 12, 13 अशे 3 दिसां भितर गोंयच्या सगळ्या बुथांचेर आमी प्रत्येक जण एकटो वतलो। म्हणजे हांव सुद्दां एका बुथाचेर वतलो पूर्ण दिसभर। आनी ताका लागून हांव आसत, मुख्यमंत्री आसत, सगळे मंत्री, आमचे खासदार, आमदार सगळेच जाण आनी पार्टीचे प्रमुख नेते गोंयांत 1722 बूथ आसात ते सगळ्या बुथांचेर वयतले पूर्ण दिसभर। आनी त्यामुळे बूथ लेवल तेचे पयलीं आमी सगळे आमचे बूथ कमिटी वगैरे सगळे पूर्ण केल्ले आसा। उरता प्रश्न जो आसा तो उमेदवारीचो। आमी सदतीत कमळ निशाणी समोर दवरतात आनी काम करतात। त्यामुळे उमेदवार कोण ती चिंता न करता आमी सगळे काम करतात। आनी साधारण आमी 10 तारखेच्या 15 तारखे पयलीं आमी दोनूय कार्यालयां जी आसात तेची आमी उद्घाटन करपाचें आसा। उत्तर गोवा इलेक्शन कार्यालय, दक्षिण गोवा इलेक्शन कार्यालय तेचे कमिटी वगैरे सगळं पूर्ण जाल्ले आसा। आनी हें सगळें करता आसतना उमेदवारीची जी चर्चा आसता तेका एक प्रक्रिया आसा। आमचे मुख्यमंत्री काल दिल्ली गेले, कारण कशें आसा त्यांची असेंब्ली चालू आसा, त्यामुळे तांकां वेळ तसो आतां 10 तारीख पर्यंत ना, त्यामुळे तेंची कांय कामां आसली आनी त्यामुळे काल ते सांजे गेले आनी आज सकाळीं परतून आयले। त्यामुळे ते उमेदवारीची चर्चा वगैरे अशें कांय करूंक वचूं नाशिल्ले, उगीच तेचेर हें आयले। आमच्या पार्टीची जी सिस्टम आसा त्या सिस्टमाच्या माध्यमांतल्यान निवडणूक डिक्लेअर जातकच नोटिफिकेशन येतकच आमी वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स म्हणजे पार्टीचे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्माचेर तेंचे जे आसा ते हांगाल्यान ते वयर जशें सांगतकच हांगा स्टेट इलेक्शन कमिटीचें फॉर्मेशन जातलें आनी त्या नंतर ते इन्फॉर्मेशन कोणा वेगवेगळे जे आमकां इन्फॉर्मेशन येतलें सर्वेच्या माध्यमांतल्यान वयल्यान किंवा तेचें डिस्कशन जातलें। हांगा कितलीं नांवां आसा ती सगळीं नांवां वयर धाडलीं गेलीं वयतलीं, कारण ती हांगासर डिक्लेअर किंवा हांगासर फायनल डिसिजन घेवपाचो अधिकार हांगा ना। आनी त्यामुळे आमी धाडल्या नंतर इलेक्शना भितर निवडणुकीन जिखप ही क्रायटेरिया दवरून जें कितें फायनल डिसिजन घेवंक जाय तें आमची नॅशनल पार्लिमेंटरी बोर्ड किंवा इलेक्शन कमिटी जी आसा ती थंय घेतली आनी तेन्ना थंय तेचें डिक्लेरेशन जातलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।